आमच्या युनायटेड बॉयज ऑफ Barreto, jersey number 8, Lloyd Dias, jersey number 12, Ralston Kure, anti jersey colors are Betalbati Sport Club President, Executive Committee and member. Principally, आजच्या दोन्ही टीमीचे कोच आणि तांचे मॅनेजर आनी खेळगडो आनी म्हाका दिसता वो 8वो टोर्नामेंट मार्टीन कॉलेज आनी वो मार्टीन एक भाव आनी तेजे आवय आपल्या घरकाराचे आनी बापायचो वर्सार वर्सा उगडास करतात आनी 8वो वर्स जाले हो टोर्नामेंट चलता 16 टिमी हातूंत वांटो घेतात बार्देसाच्यो आनी पेडण्याच्यो लागून असो टिमी पावल्यो आनी हे वरवीं आमचो बेताल बातादी हो क्लब एकूच फुलोत आनी वाडत येता आयज ही फायनल आनी आयज जोडता परत लूड सायबिणीची आनी लूड सायबीण भलायकेच्या वय आनी भलायकेच्या वय सगळें आमकां भलायकी जाय खेळगड्यांक ते मजबूत जातात खेळोन तांकांय बरी भलायकी मागुया मार्टीन कॉलेज हे आमच्या भावांक ताच्या वय आनी सगळे आमचे स्पॉन्सर केले तांकां सायबीण बरी भलायकी आनी हो क्लब चलयतल्यांक पर्यंत हीच उमेद जे उमेदीन हिंगासर ओझरांनी लोक येता आनी विशाल जावन घेता तर हांव आयच्या दिसाक करीत परबी दिता आनी ही परबी गोंयच्या खेळगड्यांक प्रोजेक्ट करून ह्या क्लबाक जो भाग घेवन हो क्लब चलयता तेच भाशेन आनी जायते टोर्नामेंट करून आनी हे वरवीं आमी एकचार हाडून एकचारान आमी ही गेम पळयता खुशाल जाता तर तुमचे बेसांव पडो देवाक रिपोर्ट बेसांव तुमचेर घालूं. For having fully sponsored this 8th Martins Cup Inter-Village Tournament. I request everybody to give them a big round of applause. We had a fantastic tournament with a minor glitch leading to the finals of this cup. My sincere apologies to the title sponsors and the United Boys of Ambauli for having the patience and to be with the organizers in every decision we took along the way. With a heavy heart, all the members of Betalbati Sporting Club let the spirit of football prevail and abided with the decision of the GFA, however unfair it might seem. We also thank the village panchayat of Betalbati, all the dignitaries who have given their precious time here, Father Adrian, Father Agapito, all the other dignitaries on the dais, off the dais,
I also thank the media for having covered the full tournament in a very special way. We at Betalwadi Sporting Club will strive to promote the game of football in every possible way. Thank you very much.